आमगेले आमची गेल रंदप दाळी सारू घशी तशी नॉर्थ इंडियन रंदप पुरा खावन बोर जाल्ले म्हूण जाल्यार हांगा एक डिफरंट नमुनेचे ऑनियन सलान म्हळ्यार पियावा सलान म्हूण एक डिश रेडी केला हांवें हे कोरून पळयाची टेस्ट कोरून पळयाची हाका जावका पियावू शॅलेट्स म्हणटा पळय बेबी ऑनियन ते घाल्यारय जाता नाजाल्यार नॉर्मल पियावू सॉल काण शिनून दवरचे आनी नेलकडलो तीळू सोयी भाजून दवरचे आनी चिंचां उदकां घालून कोळ काण दवरच्यो आतां आमी भाजिल्ली सोयी हाजी पुरो मेजरमेंट हांवें डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिला आनी इन्ग्रेडियंट्स कसं कसं म्हूण डिटेल दिला थंय चॅक करयात आतां भाजिल्ली सोयी भाजून सॉल काण दवरलें नेलकडलो आनी धव तीळू तेवे भाजिल्लेले हे तिन्नी बग घालून सुरवें मिक्सरान घालून पिटी करून घेवचे पिटी करून तरी ताका थोडे उदक घालून नय पेस्ट करून घेवचे नय जावका हे आतां न्ही आमी एक दाटूची बेज आशिल्ले एक कायली पुडको दवरच्यो कायली पुडको दवरून तांतू भितर एक 4 चमचे चिक्की तेल चड रंदा एक 4 चमचे तेल करचे आनी सासम ताजोटू जिरे आनी दोनी बडीशेप आज जे मेन इन्ग्रेडियंट ते म्हळ्यार ते एक फ्लेवराक येता हे 3 बग घालून पटपट येता आसतना एक 2 बेडगी मिरसांग हे अशी परंबळा मात्र हाजेन कांय तिखसाण ना आनी 2 दालचिनी आनी एक 4 लवंग हे घालचे हे भितर जोटूची फ्राय करचे आनी ताजोटू थोडो करबेवू हे इतलें पुराय सुरवें सासम पटपटेल कुडले मातशी घालता उज्ज सान दवर उडगासू पूरा त्या तेलां चंद जावन भाजून येवका करपुच्या नज्जे आनी आमी हांगा सॉल काणू रेडी करून दवरलेले सान सायजा पियावू नॉर्मल पियावो सायज मात्र सान आसा तितलेची जाय जाल्यार ते हांव तावळ सांगेल पळय शॅलेट्स म्हणटाची सांबारा पियाव म्हणटा पळय तेवय जाय जाल्यार घाल येता म्हाका हांगा मेळना ते देखून हांव सान सायजा पियाव घालच्यो टेस्ट दोनी एकूल हेका कसले डिफरन्स ना पियाव घालून समला करून फ्राय करून घेवचे आकाय तशीची उज्ज होड करून नजे मिडियम फ्लेमार दवरचे आनी लायट गोल्डन कलर येवता लायक करून तेलां भितर फ्राय करचे ते गोल्डन कलर येता म्हणटा असो पियावय सम शिजून येता आतां आनी ड्राय मसालो घालया फस्ट हळदी पिट्टी घालची आनी ताजोटू एक चिमटी जिऱ्या पिट्टी आनी कोथंबरी पिट्टी एक पिट्टी पुराय एक्चुली आमी घरकड केल्यारय चांग हांव पुराय पिट्टी घरकडे करची आनी एक चिमटी गरम मसाला तशीची तुमकां इश्ट आशिल्ली घाल येता तुमगेले खंयची ब्रँड म्हूण तें यूज करयत नाजाल्यार घरकड करून घाल येता हे इतलें बग घालून तेवे तशी सान उज्जारी 1-2 निमिश भाजूचे ताजी फ्लेवर येतना मिरसांगे पिट्टी लायक तिकीची घालका चड घालका त्या म्हळ्यार हें पियावू हें गोडसाण सोडता नंतर आमी नेलकडलो आनी तिळू सोयेची पेस्ट घालवस ताकाय गोडसाण सोडता नंतर गोड्डा कुडको घालवस मागीर तशी देखून रांदलय गोड जायना तशी चिकचड ती मिरसांगे पिट्टी सान उज्जारी घालून सोडचें ते 1 निमिश रोस्ट जाले कुडले उज्जोड करूनकाची करपता आमी चिंचां ऑलरेडी उदकां घालून दवरला ताजी कोळू काण घेवच्यो चिंचबा कोळू आनी एक चिमटी उदक घालून पळय समज चाळून घेवचें आनी थोडे उदक घालचें ते चिंचबाचे आनी ते घाल्लेले मिरसांगे पिट्टी आनी ते वरलेले मसाला भितर ह्यो पियाव लायक जावन शिजून येवका जावका जाल्यार तितलें मीठ घालचें आनी समज मिक्स करून घेवन सान उज्जारी धांकून 1-2 निमिश शिजू सोडका आतां पळय आतां पियाव शिजलो आसतलो आतां चिमटी गोड घालया मस्त न्हय थोडेच गोड तेन्ना मात तें बॅलन्स जावन येता तोपास लायकून चाळून घेवचें आनी वपास एक 5 निमिश ते गोड मसाला पुरो मिक्स जेवता दवरचें हें सलान पियावाची मात्र न्हय विंगड वेजिटेबल्साची करताची गे आतां पळय पुरो समा ताका लागून येयले आतां आमी तावळ वांटून दवरलेले पेस्ट घालया आनी ते मिक्सर आयदन एक चिमटी उदक घालून धुवन घालया नेलकडल्याचे तिळाची पेस्ट घाला देखून हाका थोडे उदक चड धरता 1-2 निमिश भितर दाट जावन येता तशी हांव म्हणलें तावळी सलानाक पियाव मात्र न्हय वांयगण तशी घोसाळे आनी ती सिमला मिरची म्हणटा पळयाची ते घाल येता मागीर दोंडे मिरसांग आमगेले तेवय घाल येता तशें ते पुराय घालून विंगड म्हळ्यार ओट्टू न्हय ते प्रत्येक दुसरे वेजिटेबल्साचे अशी सेम मसालो घालून
सलान म्हूण करताची भारी एक टेस्टी जाती रांदे तशी एक विंगड नमने टेस्ट तुम्ही पुरा जन करून पळयाची आणि तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शना भितरी शेअर करायची हंगा हुन सलान पळय कतकत येतं सर हे आमी आतां चपाती ಒಟ್ಟು सर्व करूया हांव चपाती रेडी केला हांगा सुपर जाता ताजें कॉम्बिनेशन तशी मुगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल सबस्क्रायब करूं विसरू नकाची तुमकां पुरा जनाक इश्ट जलवय म्हूण जाल्यार तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्जांक तांकांय शेअर करायची आणि बेल आयकॉन ओतविल्यार मुगेले नवे विडियोजाचे नोटिफिकेशन्स तुमकां येता. सगळ्या जनांकय नमस्कार. थँक्यू.